इम्पॉर्टंट. तेजे बिफोर आय स्टार्ट विथ द हेल्थी लायफस्टायल सरपंच मॅडमी उलयली तेजे एक दोन एग्जांपल. हो ब्युटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इतके जाणां माझे फ्रेंड्स जॉइन जावना ड्युटी खूब वेळ पेरंट्स तयार जावले. बाकीचे पण ताले पेरंट्स पयस खबर ना स्पेशली वेन नॉट काडून मेळटा तेमी हाडटाले. कांय पेरंट्स मोटे बाबा कसो जायो म्हाजो भंय उरता. तांकां सेफ्टी रुल्स शिकयप अशें ना की खंय बी चला कितें. फर्स्ट थिंग आमी फिट रावता. आमकां जे दीस भर स्पेशली जे काम करपाक जाय तेंका तेंका खूब एनर्जी मेळटा. तशें कितलेशे डिजिजीस आसा आनी विटामिन्स एंड मिनरल्स थोडे थोडे प्रमाणांत जाय बट इट्स इम्पॉर्टंट. स्पेशली जेन्ना एज अबाउट 35-40 बी क्रॉस जावपाक लागताले पयलींच्या काळांत त्या भशेन लायफस्टायल आसलें. सो 50 जाली की चडशे अशे विकनस बी येताले. बट आतां लायफस्टायल अशें जालें की युजली टीवी एड्स बी पळयताली आफ्टर द एज ऑफ 30 कॅल्शियम हॉर्लिक्स घेया अशें म्हणून येवपाक लागता. बिकॉज आतांचे जशे लायफस्टायल चेंजीस जाला आफ्टर द एज ऑफ 30-35 सगळें आमकां विकनस स्टार्ट जाता. सो तेजे खातीर भुरगे आनी आपले हजबंड आनी फूल फॅमिली सगळ्यांक आपले बी कॅर घेवपाचें व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तुमी स्ट्रॉंग ना जाल्यार तेंचे कॅर कोण घेतलो. एंड दुसरें आमी जे घरान लायफस्टायल पाळटा तेच भुरगीं पळयता. आय एम नॉट सेयिंग 100% ते तेच फॉलो करतले पूण खंय ना खंय तें उरतलें तेंच्या मनान. इवन ते भायर वचून खंय खातना ओके मम्मी आयज तापयतली सो चड खावप ना थोडेशें खाता पूण. जर तुमी तांकां स्ट्रिक्ट रावना तांकां तेमी आयकना म्हणून हें करता जाल्यार ते वील कंटिन्यू. जाता तितलें तुमी स्ट्रिक्ट रावल्यार तांकां सांगलें जाल्यार जाता तितलें तरी ते कमी करतलीं. सदां तरी घरात चिप्स हाडपा ना. ते वील थिंक आयज मम्मी तापयतली घेवन गेल्यार सो केन्ना केन्ना खातली ती. बट वी डोंट नो न्ही बिकॉज आमचे तुमी आतां रेग्युलर मेडिकल चेकअप करता अनलेस आमच्या जिवाक कांय त्रास जायना आमी वचना. फिमेल्सांक स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30 or 35 जर कांय त्रास ना जाल्यार एटलिस्ट वन्स अ इयर बॉडी चेकअप जावपाक जाय. बिकॉज जे बारीक सुद्दां कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वाडलेले आसता तितूनच आमकां मागीर डायबिटीज हाय ब्लड प्रेशर हार्ट अटॅक सगळें येता. कोलेस्ट्रॉल हो असो आसा जो कांय सिम्पटम्स दिना. डायबिटीसाचे कांय सिम्पटम्स आसा हाय ब्लड प्रेशराचे कितलेशे सिम्पटम्स आसा पूण कोलेस्ट्रॉलाचे कितें सिम्पटम्स आयकलात तुमी ना. ते जेन्ना चड जाता म्हणजे जेन्ना वाडपाक लागता तेन्ना कांय कळना आमकां. जेन्ना चड जाता तेज्या लागून आमकां हाय ब्लड प्रेशर किंवा डायबिटीज जाता तेन्ना कळटा आमकां. सो जर पयलीं रेग्युलर तुमी मेडिकल चेकअप केलें जाल्यार तुमकां बारीक जेन्ना थोडे थोडे वाडटाले तुमच्या बॉडीक तेन्ना कळटलें तुमकां. आनी कोलेस्ट्रॉल हो असो की ताका स्टार्टिंगच्याच मेडिसिन्स घेवपाक गरज ना. जर ते मातशें वाडलें जाल्यार तुमचें डायट आनी एक्सरसायजान ते कमी करपाक शकता. आयज आमगेल्या आगोंदा गांवांत फस्टूच टायम महिला ग्रामसभा जाता. हेज्या पयलें महिला ग्रामसभा हांवें तरी केन्नाच आयकोना आनी काणकोणाक हो कॉन्सेप्ट हांवें आयकोना. एक पाटी हांव खंय तरी वर्कशॉपाक गेलें आनी तितूंतल्यान म्हाका दिसलें की हांवें बीन कितें करचें स्टार्ट तरी केल्यार दुसरो तरी आमकां चोयन कोत्तलो. सो तें चिंतून हांवें महिला ग्रामसभा केला. महिलाच ग्रामसभा न्हू हांवें फाल्यां बाल ग्रामसभा बीन दवरली आहा आनी हो कॉन्सेप्ट महिला ग्रामसभेचो म्हाका हाडपाकूच जाय आसलो. कित्याक आमगेले ग्रामसभेन जनरल जाता चोय तितून बायलांचो कावंट हार्डली बोटान वेंचपा इतलो आसता आनी येयल्यार सुद्दां कोण उलोवपा सोदनाय. आनीक तितून कितें जाता लोक दादले आहाय म्हणटरी ते चड कांय सांगपा सोदना हार्डली एकलो बी कितें उलयल्यार आनी बाकीचें कांय हें करनाय. सो म्हाका तेंचे इश्यूज जाण जावपा आसले. कित्याक एक फॅमिली समज चलयता जाल्यार एक बायल मनीस चलयता आनी तांकां सारकी खबर आसता बाबा रिक्वायरमेंट कितें आहा तो गरज कसली आहा ती. सो तांकांच एकदां कितें आनी विचारपाचें न्हू. ओवरऑल आमी डेवलपमेंट म्हणटा कोत्तायच पूण ग्रास रूट लेवलाचेर समज आमी कितें फायंड आवट करपा जाय जाल्यार एक बायल मनीसच मुखार काडटा. सो हो कॉन्सेप्ट चिंतून हांवें आयज महिला ग्रामसभा घेयली. म्हाका फोकस करपा जाय आसलो मोस्टली आमी हेल्थाचेर आमी सदांच बायल मनीस कितें करता एक फॅमिली चलयता म्हणल्यार ना भुरग्यां आपूण दितले ना आपल्या घोवा चोयतली ना जाल्यार फाटीं उरता आनी आमी चड सॅक्रिफायस करता. सो म्हाका जाय आसलें की महिलाचेर एक कितें टॉक जावचें तेंचें न्युट्रिशन वा तेंचें पर्सनल हेल्थाचेर कितें जावचें. आनी सेकेंडली म्हणल्यार आतां गव्हर्मेंट जो आहा तो भरपूर ट्राय करता महिलेक मुखार काडपाक. आनी रिसंटली तुमी चोयलां आसतलें लोकसभा इलेक्शन जाली तेन्ना तितून फर्स्ट टायम महिले कॅन्डिडेटीक टिकेट दिल्ली फर्स्ट टायम. आनी हितूंतल्यान गव्हर्मेंट खंयच फाटीं उरना पूण उत्ता फाटीं कोण आमी मुखार सरपा जाय. आतां लोकल रिप्रेझेंटेटीव सुद्दां आमची 7 मेंबर आहात 7 4 आमी बायलो. आमकां
गव्हर्मेंट ऑपॉर्च्युनिटी दिता पूण आमी खंय तरी फाटुरता काय कितें आमी मुखार सरपा जाय हे म्हाका दोन सामके कॉन्सेप्ट हायलायट करपा जाय आसले की तेंचे मदें कॉन्फिडन्स हाडपाक आमी सगळींच उलयता अशें ना पूण आमचे व्ह्यूज आमचे थॉट आमचे फुड्यान पावचे आमी आमचे लोकल बॉडी फुड्यान पावचे आनी हेच ग्रामसभेक घेवन मुखार आमी खंय तरी व्हरोन तेजें कितें ना कितें सोल्युशन काडपा लागून हो मुगे मेन मुद्दो आसलो. सो ते एफर्टीक कितले पार्टिसिपंट आयला आता महिला सभे आयज फर्स्ट टायम जाल्ली आनी झाडां पावसाच्या एक लागून आय थिंक 40 तरी येयले आसतले आनी हेज्या मुखार हांव चड अवेरनेस करून चड कित्याक एक बायल मनशी समज कितें खबर सांगनाक म्हूण सांगली जाल्यार ती सगळ्याक सांगता सो सेम वे तशें करून हांव तें प्रमोट करपाक सोदतां. आणि फाल्यांचो जो म्हणटा पळय तुमी बाल विशय आसा बाल तो कसो ग्रामसभा. कितें तुमी कन्सेप्ट केला बाल ग्रामसभा हितूंतल्यान होय बी कॉन्सेप्ट कांय खबर नासलो आनी भुरगीं म्हणटरी कितें जाता आमी फक्त शिक्षणाक जें कितें टिचर दिता बरयलें आनी आमी येयली शिकली ते पेपरार बरयलें जालें बट प्रॅक्टिकल तांकां नॉलेज कांय आसना. हिस्ट्री सिविक्स म्हणटा आमी तें खंय तरी बुकाचेर आसता तांकां पंचायत म्हण आसता लोकल बॉडी म्हण आसता बट तांकां बाकीचें कांय खबर आसना जे खरेंच ते प्रॅक्टिकल जें कितें जाता तें खबर ना. सो म्हाका हो तांकां एक तेंचे मुखार विचार मांडपा जाय आसलो की हे आसा हे लोकल रेप्रेजेंटेटीव आनी आमी अशें करून काम कोत्ताय तशें तितून मदें हांवें थोडेशे टॉकूय बी दवरले आहा जेचे करून ट्रॅफीक अवेरनस जे आतां रिसंटली जायते एक्सिडंट जाता यंग भुरगीं मरता सो आमी खंय तरी ते रॉंग हें कोत्ता लीड कोत्ता सो तेंचे कडेन एक अवेरनस पावचें आनीक ट्रॅफीक एक दवरला हांवें आनीक न्युट्रिशन सेम वे आमी अनहेल्दी खाता आनी आमचे लायफस्टायलाक पाड करून उडयता सो हेचेर म्हाका फोकस करून हांवें ते चिंतून हे दोनी सभा दवरली आहाय. हितूंतल्यान आगोंदकाराक कितें फायदो जातले काय कितें इतके अवेरनेस करून तुमचे हय लोक आमचोच भुरगीं बीन आमचीच सो हितूंतल्यान आमगेलोच फायदो जावपाचो हें हेच आतां हेजे मुखार लोकांनी बी अशेंच घेवपा जाय काय कितें आतां हय ऑब्वियसली हें आमकां कांय खबर म्हाका पयलीं सद्या खबर नासली जेन्ना हांव वर्कशॉपाक जेन्ना आमकां एटेंड कर म्हण सांगता तितून तेमी सांगलें की तुमी घेयाय लोकांक पावयाय मे बी 10 जाण येत ना 20 जाण येत एटलिस्ट ट्राय तरी कराय तो कॉन्सेप्ट तुमचो अवेर कराय लोकांक तितून कितें जाता तेणें केलां आपूण बी करतलो हें मातशें मोटिवेशन येता आनी आमी मोटिवेट जावन दुसरोय करपाक शकता. ह्या प्रोग्रामाक तुमी आतां वुमन्स एंड चायल्ड ह्या डिपार्टमेंटान इनवॉल्व करून घेतला काय हय हांवें मॅक्झिमम जे वुमन एंड चायल्ड डेवलपमेंट आसूं सोशल वेलफेअर आसूं हांकां सगल्यांक एकठांय हाडून तांकां सांगलें की तुमी बी इनवॉल्वमेंट दाखया तुमचो कित्याक रिलेटेड टू वुमन चायल्ड हें सगळें एकूच हितून आहा आनी बरो इम्पॅक्ट पडटा म्हणजे